नॅशनल हायवे NH-4A जो रामनगर साकून अनमोड म्हटल्यार दिलीप बिल्डकॉम तो काम ते करता तेणी सांगला जवळ जवळ डिसेंबराच्या फर्स्ट विकाक हो रोड उक्तो जातलो. पूण परतोन अनमोड गोवा बॉर्डर टू मोल्या हो रोड जवळ जवळ जानेवारीक काम स्टार्ट जातलें. जानेवारीच्या लास्ट विकाक हेजें काम चालू जातलें. आमी तशें नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आनी नितीनजी गडकरी कडेन आमी उलयल्या आनी तेणी सांगलां आपूण जानेवारी म्हळ्यार कॉन्ट्रॅक्टर दिता म्हणून. आनी तेजे जवळ जवळ एस्टिमेट 400 कोटी रुपया आसतले त्या अनमोड टू मोल्या. मोले साकून जंय नॅशनल हायवे क्रॉसींग आसा थंय ओवरब्रीज जातले नाल्यार फ्लायओवर जातले. जशें आसा तशें जातलें. आनी त्या प्रमाणे मोले एक फ्लायओवर येतलो नाल्यार ओवरब्रीज येतलो. मागीर दारबांदोडे एक ओवरब्रीज येतलो नाल्यार फ्लायओवर येतलो. तो पर्यंत तो रस्तो खांडेपार जी ब्रीज आसा थंय म्हटल्यार तेजो काम आसतलें. डिसेंबर फर्स्ट विकाक सद्याक रोड रिपेर सगळें काम चालू आसा. स्टेट हायवे MDR विलेज रोड हे सगळें आतां काम स्टार्ट केलां आनी नॅशनल हायवेक आमी डायरेक्शन दिलां. तांकांय सांगलां जे एक्जिस्टींग रोड आसा नॅशनल हायवे करता तांकां 1 कोट ऑटोमिक्स कार्पेट घाला म्हणून ते प्रमाणे काम चालू आसा. म्हणजे जे नॅशनल हायवेचें काम जे आसा तें आतां ते एक्जिस्टींग रोड आसा तांकां ऑटोमिक्स 1 कोट घालतले आनी डिसेंबरा फर्स्ट विकाक ऑल गोंयांक बाकीचे स्टेट हायवे MDR आनी विलेज रोड म्युनिसिपालिटी रोड जे आसा ते डिसेंबराच्या फर्स्ट विकाक ऑटोमिक्स कार्पेट चालू जाता.